नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। शाळांनी परतून घुमलो विद्यार्थ्यांचो आवाज। 2 म्हयन्याच्या सुटये उपरांत सुरू जाल्यो शाळा। मोरपिल्लाच्या पालकांनी शाळेर घालो बहिष्कार। बिल्डिंगेची दुरुस्ती केले बगर भुरग्यांक धाडचे ना शाळेत म्हणटात पालक। गोंय प्लास्टिक मुक्त करपाचे पर्रीकाराचे सपन अजुनूय आसा अर्दकुटें। प्लास्टिक मुक्ती खातीर सरकाराचे यत्न पडल्यात कमी। कांपालावेल्या रान खात्याच्या पार्काक मेळटले नवे रूप। इंटरप्रिटेशन सेंटर उबारून विद्यार्थ्यांक दितले सैमाचे ज्ञान। गिरीच्या सरपंचाक न्यायालयाकडल्यान मेळ्ळी थाकाय। लिंगीक अत्याचार प्रकरणात अटकपूर्व जामीन केलो मंजूर। आनी गोंयान आयज फाल्यां पडूये पावस। हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। आतां पळयात खबरो विस्तारांत। विद्यार्थ्याचो किलबिल आनी गजबजाटांत आयज सोमारच्यान नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली। एक वटेन गिमाळे सुटये उपरांत शाळांची घंटा वाजिल्ल्यान विद्यार्थ्यां मदीं उमेद फाकिल्ली, जाल्यार दुसरे वटेन दिवचल शारा सयत कुळे, मडगांव, वाळपय, सत्तरी आनी गोंयच्या हेर वाठारांतल्या शाळांकडेन विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून येताली। विद्यार्थ्यांक शाळांनी सोडपाक तांचे पालकूय आयिल्ले। बेल वाजतकीच विद्यार्थी उमेदीन आपल्या वर्गात गेले। ताचे पयलीं आपल्या भुरग्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणपाक पालक विसरूंक नात। मजगतीं शाळा सुरू जाल्यो तरी पावसाचो पत्तो नाशिल्ल्यान अजुनूय गरमी सोसूं नजो जाता। ताका लागून विद्यार्थ्यां सयत पालक मातशे काळजीत आसात। दिसून बरें दिसता सुरू जावन। आतां केन्ना शाळेची वाट पळयताली चालू जाता ते। आयज खूब दिसांनी शाळा सुरू जावन खूब बरें दिसता। म्हणजे आमी परत आमच्या फ्रेंड्सांक गावली आनी आमचे आतां नवीन फ्रेंड्स बी जातले आनी आतां खूब मजा येतली पयलीं येता तेच्या पेक्षा। आनी घरा कडेन असो बेश्टो वाज येता। आतां सगळं सुटी नाका आसली नाका। म्हाका खूब बरें दिसता, पण म्हाका आयज अशें दिसना की आयज शाळा सुरू जाली, कारण आयज अजिबात पावस पडोंक ना ह्या वर्सा। पावस जाय आसलो? हो, पावस जाय आसलो, म्हटल्यार मजा येता। मजा येता येवपाक सुद्दां बरें दिसता। आनी हांव खूब तयारी करून आसलो केन्ना येतलो। पूण पावस पडपाक जाय आसलो। हो, पावस पडपाकच जाय। हय। सरकारी हायस्कूल दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान शिक्षणीक वर्साच्या पयल्याच दिसा केपेच्या मोरपिल्ला वाठारांतल्या पालकांनी शाळेर बहिष्कार घालो। हायस्कूल दुरुस्त करपाची मागणी केल्ली, पूण सरकारान हे मागणेची दखलूच घेवंक ना असो आरोप केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान केलो। सरकारी हायस्कूल दुरुस्त करी मेरेन भुरग्यांक धाडची नात असो निर्णय पालकांनी घेतला। सांगूय म्हाका दिसता आज आमदार जाल्यार हांव सवय पुरसा ह्या स्कुलान येयलां 6th टायम आनीक खूब वायट दिसता
आनी म्हाका दिसता हांवें सरकारान ऑपोजिशन आहाय तेंगेलें काम जायना कोण तरी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें वो कितें जालें काय म्हूण आमी हिंगा राजकारण कोनाय बट इतलें मागणी जेन्ना आमदार जाल्लो असेंब्लीक हांवें 3 पुसा तरी असेंब्ली प्रश्न काडे आमगे हायस्कूल हांवें ती मोरपिल्ला प्रायमरी स्कूल हांवें ती मोरपिल्ला प्रायमरी आनी हायस्कूल पाडी फातोर्पा खोला म्हळ्यार वायट दिसता की सरकार हेजेर कान मातसो ओपन कोना आज व्हड व्हड प्रोजेक्ट जाताय विदावट टेंडर हांव तें नांव घेयना आनी म्हणपाक वचत ना आज समज तरी हांवें पयलीं म्हणलें आमगे NIT तेच्या आर्काचे तरी पयशे तरी गायिल्ले जाल्यार आज स्कॉल निवळ जातालें आज परिस्थिती भुरग्यांनी सांगिलां पेरंट्सान सांगिलां भायर रावता म्हण तरी पसून सरकारान कांय तेजी नोंद घेतली ना हाल कितें जाता हाल कितें जालें मेल मुटऱ्यां व्हडले व्हडले पुतले बांदताय इनॉग्रेशन कोताय सगळें कोताय बट जेन्ना जाय तेन्ना करपा जाय मनशां म्हणटा मेल मुटरी रडोवन फायदो ना जात तेन्ना करपा जाय आनी म्हाका दिसता सरकार व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूट हाडपाक वता बट हे बेजीक समज जर आमकां प्रायमरी आनी सेकंडरी स्कुलांत तरी एड्युकेशनान तरी आमकां तरी आदार कोना जाल्यार म्हाका दिसना सरकार खुंयच्या दिशान वयता तो कित्याक दीस इज अ बेजीक आमगे फंडामेंटल रायट फॉर एड्युकेशन आमकां तरी मेळना भुरग्यांक मेळना आनी हांव म्हणना इतलो गोळे भितर ग्रामीण भाग हे आमगे बारीक समाजा लोकांक लागून तुमी हाड करताय वो कित्याक कोताय तें म्हाका खबर ना हीच परिस्थिती मडगांव जाल्ली जाल्यार लोक वोगोर रावतालो वो लोक थोडे म्हण तूं फायदो घेताय लोकांचो आमदार ह्या नात्यान जे पेरंट्सान डिसिजन घेयला हांव त्या पेरंट्सा बरोबर रावतलो आयज संवसारीक पर्यावरण दीस पर्यावरणाचो सांबाळ जावचो ते दूषित जावचें न्हय हाचे खातीर सगळ्याच देशांनी फुडाकार घेतल्यात भारतूय ताका अपवाद ना महत्वाची गजाल म्हणल्यार गोंयान लेगीत प्लास्टीक बंदीचो निर्णय घेतिल्लो पूण गोंय खरेंच प्लास्टीक मुक्त जालां काय कितें संवसारीक पर्यावरण दीस पाळपाक सुरवात करून आयच्या दिसा 50 वर्सां पुराय जाली 50 वर्सां पयलीं कांय उद्दिश्टां थारायिल्ली पूण ती कितली पुराय जाली होवूय विचार करपासारको विशय जावन आसा बीट प्लास्टीक पोल्युशन म्हळ्यार प्लास्टीक कोयराचेर आळाबंद हाडप ही ह्या वर्साची थीम जावन आसा गोंय प्लास्टीक मुक्त करपाची गुडी 2017 वर्साच उबारिल्ली पूण ही गुडी उबारून कांयच फायदो जालो ना जी ध्येय धोरणां थारायिल्ली ते प्रमाण वागोवपूय गरजेचें आसा 2017 उपरांत फकत घोशणांचो पावस पडलो पावला पावलार दिश्टी पडपी प्लास्टीक कोयर पळयलो जाल्यार गोंयची खऱ्यांनीच प्लास्टीक मुक्तीचे दिकेन वाटचाल सुरू आसा काय कितें असो प्रस्न उप्रासता एक पावस पडलो काय पणजे स्मार्ट सिटीतली गटारां प्लास्टिकाच्या कोयरान तुमिल्ली दिश्टी पडटात स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही मोहीम गोंयभर नेटान राबयली पूण कांयच फायदो जालो ना उपरांत प्लास्टीक कोयराचेर नियंत्रण हाडपा खातीर एक्शन प्लानूय केलो इतले सगळे करूनय गोंय प्लास्टीक मुक्त जालें ना 1 ऑक्टोबर 2017 जेन्ना मनोहर पर्रीकर बाब ते वास्को बायणा थंयसर STPचें इनॉग्रेशन करपाक गेल्ले आनी तांच्यांनी म्हणिल्लें कितें की गोवा जो आसा तो प्लास्टीक फ्री जावपाक जाय आनी तांच्यांनी कमीट केल्लें की 2018 पर्यंत गोवा वील बी प्लास्टीक फ्री म्हणून आज पर्यंत तुमी मुद्दम पळया हे प्लास्टीक आनी कचरो कशा पद्दतीन आज प्लास्टिकाचो आनी कचऱ्याचो ढीग तयार जायत आसा हाका फेल्युअर कोणाचें म्हणू शकता सरकाराचें फेल्युअर बिसायड दॅट प्रमोद सावंत 19 डिसेंबर 2018 प्रमोद सावंत जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना बरें नाशिल्ले तेन्ना सेम स्टेटमेंट केलो बट वेरेज इन केस BJP सरकार हॅव फेल्ड ह्या कचऱ्याच्या आनी एनवायरमेंटाच्या विशयाचेर हे सरकार फेल जाल्लें आसा प्लास्टीक मुक्तीचे घोषणे उपरांत स्वच्छ भारत नितळ गोंय मोहीम जाली पूण गोंय मात प्लास्टीक मुक्त जालें ना प्लास्टिकाच्या प्रदूषणाचो आलेख दिसान दीस वाडतूच आसा आता फुडल्या वर्सा परती प्लास्टीक मुक्तीची घोषणा जातली पूण गोंय केन्ना प्लास्टीक मुक्त जातले हाची लोकांक प्रतीक्षा आसा 5 जुनाक आमी जागतीक पर्यावरण दीस मनयता पर्यावरणाचें जतन करप आनी फुडल्या पिळगे खातीर राखून दवरप ही ह्यो दीस मनोवपाचे फाटल्यांतली मोख पर्यावरणाक घात करपी अश्यो खुबश्यो गजाली आहा तितूंतली एक गजाल म्हणटा ती प्लास्टीक
वर्सभर जाले प्लास्टिकेचेर अजून म्हणटात एक परमनंट सोल्युशन येवंक ना. हो एक मेजर पार्ट जावन आसा एक आमच्या एनवायरमेंटाक डिस्ट्रॉय करपी. खुबश्यो घोशणा जाल्यो, खुबश्यो पॉलिसी येयल्यो. केंद्र सरकारान एक निर्णय घेतलेलो सिंगल यूज प्लास्टीक हो बंद करचो म्हणून. पूण खंय तरी ही पासून घोशणा ती चालीक लागूंक ना, ही बॅन पासून प्रॉपरली इम्प्लिमेंट जावंक ना. आयज पळोवंक गेल्यार प्लास्टीक सगळ्या कडेन वयता तो दिसता आनी सगळ्या फॅक्टराक अफेक्ट करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कांपाला वयल्या रान खात्याच्या पार्काक नवे रूप मेळपाचें आसा. रान आमचे खातीर कशें म्हत्वाचें, रानांतलीं वेगवेगळीं झाडां आमकां कशीं फायदेशीर थारपाक शकतात हाचे खातीर रान खात्यान इंटरप्रिटेशन सेंटर उबारपाचें थारायलां. खासा क्षमतेच्या भुरग्यांक सैमा विशीं म्हायती मेळची ह्या उद्देशान हे नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर उबारपाचें आसा अशें रान अधिकारी तुकाराम खबरेन सांगलें. नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर तेतून दोन आमचे कन्सेप्ट आसा. एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर आनी एक ओपन नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर. सो कन्सेप्ट इतलोच आसा की आमची जी भुरगीं आसात ती आयज जास्त मोबायलाचेर आसता, निसर्गा कडेन कमी आसतात. सो आमी एक कन्सेप्ट हाडला की भुरग्यांक हांगासर नेचरा बद्दल म्हायती दिवप. सो नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जे आसा ते वेगवेगळे आमचे पोस्टर्स आसतले. आमी ते आमचे टेलिविजन दवरलेलें आसा. सो तेचेर आमी स्क्रिनींग करतले भुरगे, म्हणजे स्पेशल चिल्ड्रन्सांक लागून आमी करताले. प्लस आमचे ओपन नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटरूय आसा. ओपन मिन्स की उगडे हेचेर की जेणे करून आमी ते म्युरल्स लावपाचे आसात. मिन्स गौर, लेपर्ड, आमचे स्टेट बर्ड असे जे वेगवेगळे आसात ते भुरग्यांक कळपाक जाय. आमच्या ऑलरेडी जे गार्डन आसा महावीर गार्डन, सो ऑन द सायड ऑफ दॅट म्हणजे त्याच्या सायडीकूच आमचें आतां तेचें काम चालू आसा आनी विथीन फ्यू म्हणजे डेज आमी तेचें उद्घाटन एक. ह्या इंटरप्रिटेशन सेंटराचें काम सद्याक नेटान चालू आसा. हे काम पुराय जातकीर सैम, रान आनी रानांतल्या वेगवेगळ्या झाडां विशीं लोकांक आनी खास करून विद्यार्थ्यांक म्हत्वाची म्हायती मेळटली. एक्झॅक्टली की एक जो पर्यंत आमी निसर्गा कडेन एट्रॅक्ट जायना, कारण आमी सगळे एक निसर्गाचो भागूच आसा. सो प्रत्येकान निसर्गाची रक्षण घेवपाकूच जाय. कारण आमी जर घेयना जाल्यार बाकीचे जे प्राणी आसात जे निसर्गान आसात सो ते नेचराक केन्ना तशें हार्म अशें करना. सो नेचराक ते म्हणजे सांबाळून तेंचें जिवन आसता. सो आमीच डेवलपूय जाल्या आनी ऑटोमॅटिकली खंय ना खंय आमच्या कडल्यान नेचरा कडल्यान म्हणजे जो आमकां डेवलपमेंटा खातीर सुद्दां जो जाय सो ताका लागून खंय ना खंय तरी मातसो जो बॅलन्स जो आसा तो आमी म्हणजे राखपाक जाय. आनी प्रत्येकाक जाणीव जावपाक जाय की आमी एक नेचराचो भाग आनी नेचराक जर आमी त्रास केलो जाल्यार ताचो इफेक्ट आयज ना फाल्यां आमकांच सगळ्यांकूच भोगचो पडटलो. ह्या इंटरप्रिटेशन सेंटरान एक नवी नर्सरी लेगीत आसा. हातूंत प्रामुख्यान वखदी तशेंच हेर झाडांची रोपां आसात. ही रोपां तुमच्यान जाय जाल्यार विकती घेवपाक येतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बलात्कार प्रकरणात अटक केल्ल्या गिरीच्या सरपंचाक म्हापसा अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान इंटरीम बेल दिल्या. 21 वर्साच्या चलयेक लग्नाची फटीची आश्वासनां दिवन बलात्कार केल्या प्रकरणात गिरीचो सरपंच सनी नानोडकाराक अटक केलो. दिवन फुडल्या सुनावणे मेरेन ताका इंटरीम बेल ह्या कांय दिसां भितर ताका पुलिसांनी जरी अटक केलो जाल्यार 50,000 दिवन स्वताची सोडवणूक करची पडटली अशें न्यायदंडाधीश विनायक परबान म्हायती दिली. जाल्यार ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जुनाच्या 12 तारखेर जातली अशें न्यायदंडाधीशान स्पश्ट सांगलें.
समीर नानोटकर सीरीज 17 एक बेल आसली कितें जालें आयज कोर्टान इंटरीम प्रोटेक्शन दिला ताका की आमी सांगला पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनान कॉपरेट करता बिन जर आतां ते अरेस्ट करीत इंटरीम प्रोटेक्शन दिल्ल्या टायमार जाल्यार 50,000चे शुअर्टी आनी पर्सनल बॉन्ड दिवन ताका रिलीज करचो म्हणून सांगला आनी ताका सांगला कॉपरेट कर इन्व्हेस्टिगेशनाक आयो आपयता तेन्ना वच आनी हजरी लाय आनी इन्व्हेस्टिगेशनाक कॉपरेट कर म्हणून सांगला सध्या बेल ग्रांट सध्या इंटरीम बेल दिले आनी विक्टिमाक नोटीस काढल्या विक्टिमाची से घेतली कोर्ट इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आनी मागीर मेरिटाचेर आर्ग्युमेंट करून मेरिटाचेर डिसायड करतली कितें तें 5 जून ते 9 जून मेरेन गोंयच्या कांय वाठारांत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अरबी दर्यांत जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून हो पावस वाऱ्या सयत गोंयच्या कांय वाठारांत धडक दितलो. 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवतलें जाल्यार हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 5 जूनाक सांजे वेळा पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. गोंय शिक्षण खात्याचे मिडिया हँडलाचे उक्तावण केलां. शिक्षण खातें तशेंच सर्व शिक्षा अभियाना वरवीं जे उपक्रम चालीक लायतात ताची म्हायती तशेंच हेर कार्यावळीची म्हायती खात्याचे प्रशासकीय काम तशेंच हेर विशय शिक्षक विद्यार्थी तशेंच गोंयकारांक कळचे ह्या हेतान हे मिडिया हँडल सुरू केला अशी म्हायती मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या मिडिया हँडला वरवीं यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक तशेंच इंस्टाग्रामा वरवीं महत्वाची म्हायती लोकां मेरेन पावतली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. एड्युकेशन डिपार्टमेंटात आमी मिडिया हँडल इनॉग्रेट केला. ज्या मिडिया हँडलाच्या निमित्तान एड्युकेशन डिपार्टमेंट सर्व शिक्षा अभियान ह्या सगळ्यांचो ट्विटर, फेसबूक, ताच्या उपरांत इंस्टाग्राम आनी यूट्यूब हाजेर सगळ्यो न्यूज ज्यो आसा ह्यो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यो प्रत्येक सोशल मिडिया हँडलाचेर वयतल्यो जेणे करून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर डिजिटल इंडियाची क्रांती जी पुराय सगळ्या देशभर सुरू आसा द सेम थिंग आमी इन हाऊस आमचे मिडिया हँडल तयार केला जेणे करून म्हणजे आमी पळयता की जे आमकां पब्लिकान वचूंक जाय, स्टुडंट्सां खातीर वचूंक जाय, टिचरां खातीर वचपाक जाय आनी जेच्या बद्दल अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय इन एड्युकेशन डिपार्टमेंट. In the physical fitness, mental fitness, even the circular which is created by our education department, they should go in the socially लोकांकडे वचपा खातीर मिडिया हँडलाच्या आयच्यान आमी लॉन्च केला. देवान इतली बरी सैमान नटिल्ली पृथ्वी दिल्या पूण हे सैमीक वातावरण आनी पर्यावरणाची कुयदाद घेवपाक आमी अपयशी थारल्यात. कोयर उडोवन पर्यावरण आमी दूषित करतात हाचो परिणाम सैमाचेर जाता अशें मत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलें. पर्यावरण सांबाळपाक चडांत चड झाडां लायात आनी प्लास्टिकाचो वापर कमी करात अशें आवाहन गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी केलें. गोमंतकान पर्यावरण दिसा निमतान चोडणाच्या दयानंद बांदोडकर विद्यालयांत खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आनी अंदू वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ताजो थीमच आसा प्लास्टीक वापरप ना. तर तुमी चडांत चड कमी प्लास्टीक वापरात. चडांत चड समज प्लास्टीक मेळ्ळें तें प्लास्टीक एकठांय करात. प्लास्टिकाक उजो घालप ना हें आनीक एक तत्व. प्लास्टिकाक जर उजो घालो तातूंतल्यान जो पळय धुंवर येता तो कॅन्सर पातळ येता. कॅन्सर हें सगळ्यान भिरांकूळ अशें दुयेंस. तें कॅन्सर कोणाक जावपाक नाका म्हणून अंदू पळय जें तापमान वाडलां तें प्रेमानंद बाब म्हावळेन बरें सांगलें जें पळय हें जें व्हडलें हीट वाडत आसा ही हीट कित्याक वाडटा ताची 2 कारणां. एक आमचे झाडां आमी काबून उडयलीं, आमचो निसर्ग आमी सोंपयलो एक कारण. दुसरें सामकें म्हत्वाचें कारण जें आमकां खबर ना तें म्हत्वाचें कारण आसा ओझोन लेयर म्हणून आसा न्ही. पृथ्वी जेन्ना आसा ताचे वयर एक लेयर आसता
ते लेयराक आमी आतां बुराक घाल्ले आसात. चडांत चड लोक AC वापरतात, चडांत चड प्लास्टीक वापरतात, चडांत चड शेतां लासतात, उजो करतात. हांव ह्या कार्यक्रमान सृश्टीचे निर्माते भगवान श्री कृष्णाक हांव वंदन करता, त्यांची याद करता. देवान ही जी सृश्टी निर्माण केल्ली आहा, इतली सुंदर अशी सृश्टी म्हणजे हो नेचर, हो निर्माण कोणी केला? कोणी केला? मनशान केला? कोणी केला? देवान केला. आणि देवाक आमकां हो आमच्या मनशांचे जबाबदारी दिल्ली आहा देवान, की हो बरे तरेन तुमी राखा आता म्हणून. आनी राखपाक लागून आमी अपयशी ठरलेले आसा. कितें जाल्लें आहा? अनसक्सेसफूल जाल्लें आसा. आमी मॅनकायंड, ह्युमन कायंड सॅटिस्फॅक्टरी ह्या जगाची व्यवस्थीत रित्या काळजी करूंक घेवंक शकना. आमी अपयशी आहा. ही जी सृश्टी निर्माण केल्ली आसा देवान, हे सृश्टीचें पालन पोशण देव करता खरें, पण तेजी काळजी घेवप हें आमच्या सगळ्यांच्या हातीन आसा. उदका पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्या कारणान फोंडेकारांक सध्या उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. फोंड्याचो उदकाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर आनीक एक उदकाची टाकी बांदपाची गरज आसा अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. उदक शिरोड्या वटेन वळिल्ल्या कारणान फोंड्या येवपी उदकाचो प्रेशर कमी जाला. आमदारान हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी हे लोक करतात. फाटल्या 2-4 दीस जाले फोंड्यान आमकां पाण्याची समस्या वाडल्या. कोणाकूच उदक सारकें येना आनी उदक मेन म्हणल्यार ताका प्रेशरूच ना उदकाक. उदक खंयच्याच वयर चडना लोकांक. तर इतलीं वर्सां जालीं आमची तो फोंड्या ही सेंट मेरी आहा, ताजे वयर एक टाकी आसा उदकाची. जवळ जवळ ताजी म्हाका दिसता कॅपॅसिटी 40,000 to 60,000 आसतली. पण इतल्या वर्सान अजून पर्यंत आनी एक टाकी हांगा वाडोवपाची कोणेच लक्ष घेतली ना, कोणेच लक्ष घातलें ना. आमचे जे राजकारणी आहा ते आपल्या पुताचे फुडलें चिंतता, फ्युचर चिंतता. तांकां चेअरमॅन करचे, तांकां फुडलो आमदार करचो. फाल्यां इलेक्शन आयली, इलेक्शन पयलीं तयारी आसता की बूथ प्रेसिडेंट कसो करचो, बूथ कसो वाडोवचो, मेंबर वाडोवचे. पूण आमकां सामान्य लोकां खातीर उदकाचे हेजो परिणाम आमकां फुडें फुडें भोगचो पडटलो. आज म्हादय बंद जाल्लें आसा, म्हादयचें उदक बंद जाल्लें आसा. आज सगळे डॅम सुकात आयिल्ले आसा आनी आमचें उदक हे पंपाचें उदक डायवर्ट केलां. जो नवो वाल बसयलो शिरोडा ताका डायवर्ट केल्ल्यान आमकां हे हाल जाल्ले आसा आनी आमकां हांगा उदक पावना. हांगा आमकां सेंट मेरीचें इनलेट आसा, ते एक इनलेट आसा आनी ते 7 वाल्व आसा. तुमी चिंतपा जाय की एक इनलेटान 7 वाल्व म्हणजे कितले लोकांक एका बरोबर ते उदक झप्प करून सोंपता. सांजचे 3 उदक सोडटा, रातचे 5 म्हणल्यार उदक सगळें सोंपता आनी परत रातचे 2-3 उदक येता. तेन्ना लोकांचे हाल हांगा अशें जाल्ले आसा की उदक ना. आज धुवपाक सुद्दां लोकांक उदक ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. तेन्ना म्हजी मागणी आशिल्ली मिनिस्टरा कडेन, सीएमा कडेन आनी लास्ट आमच्या फोंडेच्या आमदारा कडेन की आमकां ह्या एरिये खातीर जो सिल्वानगर, जयफूल नगर, जयसी नगर एरिया आसा हाज्या खातीर आनी एक वॉटर टँक जाय आशिल्लो. इतलेच कॅपॅसिटीचो आनी एक जाय आशिल्लो. कारण जर जायना जाल्यार उदकाचे फुडें फुडें हाल जायत रावतले. आमकां फ्युचराचे फुडले 25 वर्सांचे चिंतपा जाय. तेन्ना जर चिंततले जाल्यार आनी एक हांगा टाकी जाय. फाटले 4 वर्सां पयलीं हांगा एका टाकयेचें उद्घाटन फाटल्या पिरियड मिशनान केल्लें. काजूच्यो बर्फी दिल्ल्यो पूण ती टाकी म्हाका अजून हांगा दिसना. ती टाकीच ना. ती टाकी खंय गेली म्हाका खबर ना. उद्घाटन जालें, मंत्री गेले घरा आनी अजून पर्यंत ही टाकी परत ना. तेन्ना जर फुडें नियोजन जातलें उदकाचें, हे त्रास जातले आमकां मुक्त करतलो जाल्यार जाता तितले बेगीन हांगा आनी एक टाकी जाय आनी इतलीच म्हजी मागणी आसा. हो मनीस पयशे मागता तो मनीस सतायता अशे वयल्या वयर आरोप करून जे गोंयकार गोंयच्या पर्यटन मळाचें नांव इबाड करता तांचो असो स्वभाव हांव खपून घेवचो ना अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां. जर त्रास जाता जाल्यार मुखार येवचें आनी जो त्रास करता तांची कागाळ करची अशें मंत्री खंवटे म्हणटा. कलंगूट पुलिशेन आयतारा पर्यटन मळार दलालगिरी करपी 34 जाणांक अटक केल्या. उपरांत पर्यटन मंत्र्यान हें विधान केलां. I think first and foremost I should congratulate the local PI and the police station. So this is what I call as policing. Policing म्हणटा ते हे आनी ह्या PIन करून दाखयला. I should congratulate the SP and the PI and the officials concerned who have actually proactively ensured that action has been taken. I have been voicing this for quite some time. Ki once after taking over as the tourism minister, the first thing if we need to weed out the illegalities in the system, the first is to take out the touts. And I'm very happy that Kalangut police station has started. ते करता तूं म्हणटा तशें इमिजिएटली द नायट डान्स बाराचे एक्सपोज जालें. हांव हे परत सांगतालो की हाव दीस थिंग्स आर बीइंग चिव्ड by how tourists get a bad experience of these people coming and actually taking out money
from tourists and giving them a bad experience. So हे जे action घेतला, I think this many more have to continue. A very clear message has to go that this type of things are not required for good tourism. And हे जे केला PI, as I congratulate him and the SP and the Kalangut PI, this is exactly the policing which I was talking about. This is exactly the type of work a police station should have acted upon, and I could see and I'm happy. Only thing it has to continue. हाजेर तू टावट्साचे म्हणटा आसतना पयर शेकाचे आमी उलयले, शेकाचेरूय आमी तेच सांगला. एक व्हेरी क्लियर आसा हातून की जे कोण एलिगेशन्स करतात ऑफ करप्शन, ऑफ हॅरसमेंट, आय विल नॉट टेक इट डावन लाईंग लायटली. समज तुका हॅरस केला तो सोपो जावन जाल्यार आनी कितें जावं, तर तुवें सांगचें पडटलें कोणें केला तो. तुका समज तुज्या नांवांत तुका आनी कोणें सांगला आपल्याक हॅरस केला, आपल्या कडेन पयशे मागला आनी दिवचे पडटले, ताणें सांगचें पडटलें की कोणें सांगला तो, कोणाक दिले ते. आय एम हियर टू क्लीन्स अप द थिंग्स विच हॅव गॉन रॉंग इफ दे क्लेम दे हॅव रॉंग, अँड इफ इट इज देर द पीपल हू आर एलिगेशन बेश्टेच बसून एलिगेशन आमी खोपून घेवचें ना. आनी हे एलिगेशन ते मनशे जे कोण घालता तांकां दे वील हॅव टू प्रूव वॉट दे हॅव स्पोकन. If proven right, I will act on the officers who have tried to do all this mischief. If not, then these people who are spoiling the name of tourism, being locals, will have to answer why they are doing it. And हे समज एलिगेशन्स आसा, ते एलिगेशन्स इज लायक अ डबल स्वॉर्डेड नायफ. तो दिता तोय करप्ट जाता आनी घेता तोय करप्ट आसता. सो हाणें ऑलरेडी सांगलां अशें करप्शन आसा म्हणून अशें कोण सांगतात, तांणी डेफिनेटली मोर इन्फॉर्मेशन दिवचें, अँड वी वील एन्श्युअर दॅट दीस एलिगेशन्स इफ ट्रू एक्शन इज टेकन. रिन्युएबल एनर्जीचो उपेग करून सैमीक पर्यायांचो वापर जावपाक जाय अशें मत पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी उक्तायलें. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान साळगांवांत आयोजीत केल्ल्या संवसारीक पर्यावरण दीस कार्यावळींत ते उलयताले. पर्यावरणाचो सांबाळ करप म्हत्वाचें, सैम सांबाळप ही जण एकल्याची जबाबदारी जावन आसा. ह्या वेळार सैमाक राखपी कायद्या विशीं आनी प्लास्टिकाचो पुनर्वापर आनी वेवस्थापन ह्या विशयांचेर कार्यशाळा जाली. We would say nurturing and coexistence of economy and ecology. That is what I would make a statement today. Nurturing and coexistence of economy and ecology is what I think we all have to be in the part of the system. We are all wearing a badge today with the team where beat plastic pollution and be the solution. So I think with these things we can take forward a lot of things what we are or we lack in our system. We know as Environment Minister and as the entire country, we are trying. It's not only plastic, it's many other things which we want to focus as environment. With Mission Life being launched by Honorable Prime Minister, we have been able to have more than 75 Ramsar sites in India. And I think this is almost a 200% leap from the last 9 years what we had before. It shows the dedication of the Honorable Prime Minister and the entire team under him, so that we can take today different ways. We are sure that 1.2 thousand square kilometers of forest areas have been included more in the last 9 years. There is renewable energy, where is 172 gigawatts of renewable energy has been introduced. There in the last 9 years, 25 times more solar capacity generation, that is almost 676 more capacity has been put into the system. We have distributed almost 37 crore LED bulbs, thus saving almost 19,000 crores to the entire country, and in turn saving a lot of fossil fuel which would otherwise burn these bulbs. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.